नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मिराबाग आंदोलक पावले विधानसभेत. गॅलरींतल्यान आंदोलकांनी तकटे दाखोवन केलो निशेध. 4 जाणांक केलो अटक. मिराबाग बंदरा प्रकल्पा आड थळाव्याचे मडगावच्या लोहिया मैदानाचेर आंदोलन आसा सुरू. मजगती प्रकल्पाक लागून एक्काय मनशाचे घर बुडचे ना म्हण मंत्री सुभाष शिरोडकराची गॅरंटी. टॅक्सीकारांनी जर ॲप आधारित सेवा स्वीकारली जाल्यार टॅक्सी मीटर बसोवपाची पडची ना गरज. येरादारी मंत्री माविनाची म्हायती. दाबोळे विमानतळावेल्या युनायटेड टॅक्सीमॅनाच्या वांगडा बरोबर घेतली बसका. केरी चेकपोस्टाचेर भाजयेच्या गाडयेन सापडले 2,10,000 किलोचे बेकायदेशीर गोमांस. भाजी व्हरपी बोलेरोच्या ड्रायव्हराक वाळपय पोलिसांनी केलो अटक. चांदोर वाठारात बिबट्याची हालचाल. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ल्यान थळाव्यामदीं पातळा भंय. रान खात्यान ह्या विशीं बेगोबेग उखलची पावलां थळाव्यांचे गाराणे. कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलना वेळार टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावलेच्या घरा वेल्ल्या मोर्चाची सरकारा वरवीं जातली चौकशी. महसूल सचिव संदीप चकीस हाच्या अध्यक्षतेखाला सरकारान सत्यचोगत. आता खबरो विस्तारान. चांदोर वाठारात बिबट्याची हालचाल जाल्ल्यान थळाव्यामदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. रातच्या वेळार चांदोरांतल्या सरिता मॅनेजीस हाच्या घरा लागसर भोंवपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी बिबटो दिश्टी पडलो. लोक थर्र भियेल्यात. रान खात्यान ह्या विशीं लक्ष दिवन गरजेची जतनाय घेवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. जांबावलेचो शिगमो म्हणल्यार मडगांवकाराचो आनी जांबावलेकाराचो सामको म्हत्वाचो उत्सव आसा. मडगांवकार आपली घरादारां बंद करून दामबाबाच्या पांया कडेन वतात. मडगांव दवरिल्लो नाल व्हडा दबाज्यान नाचत वाजत बिरेस्ताराक जांबावली हाडलो. तशेंच शुक्रार ते सोमार मेरेन देवाच्या सभाघरांत रातची नाटकां जातलीं. आनी निमण्या दिसा म्हणल्यार मंगळार दनपरां दामबाबाचो फामाद गुलाल उत्सव जातलो. तशेंच पुराय वाठार गुलालाच्या रंगात रंगून खुबशे लोक गुलालाक आपली हजेरी लायतात. आमी पारंपारीक पद्दतीन टॅक्सी चलोवप चालूच दवरतले. सरकाराक पारदर्शकताये खातीर वा पर्यटकाच्या सुरक्षे खातीर उपाय करपाक जाय जाल्यार आमी सहकार्य करपाक तयार आसात. मात आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस नाकाच म्हण टॅक्सीकार हट्टाक पेटला. सरकारान जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केला तेन्ना सावन गोंयचे टॅक्सीकार माफिया म्हूण फामाद जाले. पयलीं आमची ब्रँड एम्बेसिडर म्हूण वळख आशिल्ली अशें टॅक्सीकार योगेश गोवेकराचें म्हणणें. लेट्स सी इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरीच जाता. बट आमकां असो आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चलता टॅक्सीचो तो तेच पद्दतीन बट ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें करूंक जाय, मेकॅनिझम हाडूंक जाय, टुरिस्ट सेफ्टीक लागून बी नाल्यार वी आर रेडी फॉर दॅट. बट आमी एपार येवपाक रेडी ना. आख्ख्या संवसाराक ॲप बेस्ड वर्सीस ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्साच्या भितर झगडी चालूच आहा. आनी सरकारान जेन्ना पळय ॲप बेस्ड टॅक्सी हांगर गोंयांत हाडला तेन्ना जेन्ना आमी माफिया जाल्ले तेच्या पयलीं आमी ब्रँड एम्बेसिडर जाल्ले. सो गव्हर्मेंट इज कमींग वीथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी. वी आर रेडी. बट ॲप बेस्ड इज नॉट अ सोल्युशन आनी आमी ॲप बेस्डाक येवपाक रेडी ना. तुमकां मायकल लोक सपोर्ट करता तो येयला आयज तुमकां सपोर्ट करपाक. आतां कितें आहा मतांक लागून खुबशे जाण सपोर्ट करतले न्हू. आतां इलेक्शनू लागीं पावल्या. सो दीस मायट बी अ पॉलिटिकल गिमीक. काय सांगूंक शकना. बट इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरी गजाल. इश्यू रिजॉल्व जाता जाल्यार कित्याक आमची अरावंड टॅक्सीकारांची 20-25 हजार फॅमिली आहा. बरे भशेन रिपोर्ट भरतले. 2018 जेन्ना गोंयांत येयल्या
तेन्नाच्यान आमच्या टॅक्सीकारांक त्रास जाता, टॅक्सीकारांची केशी पडल्यो, धंदो सोंपलो आनी खुबशे बिझनस काबार जावपाची कंडिशन आसले. सो आयज जर आमचो धंदो पारंपारीक जो व्यवसाय चलता, जो आमी वाडयल्लो आहा टुरिझम स्टेक होल्डरांनी, टॅक्सीकारांनी, तो आमच्या हातीन उरत जाल्यार बरी गजाल. नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलना वेळार नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या दोनापावलाच्या घरा व्हेल्ल्या मोर्चाची सरकारा वरवीं चौकशी जातली. महसूल सचिव संदीप चॅकीस हाच्या अध्यक्षतेखाला सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केल्या. या समितीन बेगिनात बेगीन अहवाल सादर करचो असो आदेश जारी केला. पळयात. 23 फेब्रुवारीच्या राती आंदोलकांनी दोनापावल हांगच्या नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराचेर मोर्चा व्हरून कलम 39A रद्द करपाची मागणी केल्ली. पोलिसांनी मोर्चा थांबोवपाचो खूब यत्न केल्लो, तरी लेगीत आंदोलक दुसरे वाटेन वचून मंत्र्याच्या घरा मुखार बशिल्ले. तशेंच आंदोलकांनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आड घोशणाय दिल्ल्यो. ताचे उपरांत तेच राती आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलक जमिल्ले. मजगती सत्यशोधक समितीची नेमणूक करपाचो आदेश मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांडावेलू हाणें जारी केला. दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी एकनाक लेटस, टिकम सिंग वर्मा हे समितीचे वांगडी आसात. मंत्र्याचे खासगी आनी घराचेर मोर्चा काडप अयोग्य आसा आनी ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्ली. बंगल्याचेर मोर्चा वेल्ल्या संबंधी विरोधी फुडारी युरी आलेमांव आनी हेरां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस चौकशी करता आसतना आतां सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा. हाका लागून सरकाराक येवपी विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातलें अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान भविष्यवाणी केल्या. मजगती मायनिंग सुरू जाल्या, मात थोड्यावाक प्राधान्य दिनात. वेदांतान सरकाराक विकतो घेतला, ताचे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात. अधिवेशनात 42 तारांकीत, 210 अतारांकीत, 14 शून्य प्रहार सबमिशन, 14 लक्षवेधी प्रस्ताव, 4 खासगी विधायकां आनी 3 खासगी वांगड्यांचे थाराव सादर केल्यात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा, देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शनां आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां मूव करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराच्यो इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव केल्यात हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्डिन मुगोलाचें बील खूब जाणांनी मूव केलां आसतलें, हांवें मूव केलां. आनीक बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती, गोंयचे सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचे रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचे रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हे प्रोटेक्शन आहा. सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा. सो हे सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातल्या तातूंत गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना. 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात? कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे, हे लोकांनी विसरचे म्हणून.
मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला. ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले. मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता. स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट करचो आडवपाक वतात. हे मुळगांव आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात. सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकाराक दर एकल्याच्या जीवाची काळजी आसा, मात लयराई देवीची जात्रा विघ्ना शिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड तशेंच भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी शिस्त आनी नेम पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. फावो ती उपाय येवजण जाता तितल्या बेगीन पुराय करपा खातीर प्रशासकीय यंत्रणा कामाक लागल्यात अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. शिरगांवचे लयराई देवीच्या फाटभुंयेचेर आमदार प्रेमीन शेट हाचे सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आनी हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तशेंच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार वेवस्थापन कशें करचें ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले. देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली. दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचे काम सद्याक चालू आसा. जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला. पळयात. जात्रेच्या निमित्तान लयराई देवीक नमन करता. ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचे लोकल MLA प्रेमिनल शेख हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय तें घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी वेगवेगळ्या ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी देर डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो होच रूट हेच्याच खातीर आनी होच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आसा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें इन्सिडंट परत केन्ना जावचो ना. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पद्दतीन सगळें करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर प्रुवेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. ताची सगळ्यांचें सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्याक गरजे भायर बंदखणीक धाडिल्लो. आपूण लुईस बर्जर हाका केन्नाच मेळूंक ना. तो कोण तें आपल्याक अजुनूय खबर ना. ताका संबंदीत आशिल्ले मंत्री जाले आनी आतां सगळे सुशेगाद जाल्यात अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव सांगता. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस मनोहर पर्रीकार हाच्या काळात आपणे विधानसभेत ड्रग्साचो प्रश्न मांडिल्लो. बंदखणीत ड्रग्स ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें पूण उपरांत तें सिद्ध जालें अशेंय ताचें म्हणणें. राज्यांत वाडपी ड्रग्स प्रकरणा विशीं ताणें हुस्को उक्तायला. पळयात. आज ड्रग्स म्हटलें जेली पासून जालोच न्हू. आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पण केस ना म्हणून. आनी तेच उपरांत SM जात्रेक रोखडें जेलींतून ड्रग्स जालें.
उड आसा तुमकां हांव उड आसा हांवें हावजान जेन्ना आमचो संपलेलो पारेकर आसतना हांवें बॉल मारली तेन्ना कितें सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेली घातलो पॉलिटिक्सां पडलो जेली बगीच पडा सगळें बगीच पडा किंवां लुईस बगेजार म्हूण तेजेर म्हाका भितोडयलो लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना चलना तेका मनीस चलना लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना हांवें सुसेगाद आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवंक ना लुईस बजाराकूच चोवना लुईस बजार पण म्हणटा तेंगे चलो तेका घेवन मिनिस्टर करून हांवें एक एक कॉलेज कडेन एक एक इस्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हण कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स ओडटा पूण ड्रग्स पळय म्हणटा ते एक पाटी तुका तूं पिवोंक लागलो तूं खावपाक लागलो तूं मागीर कोण म्हण कोवडन म्हण सारको मागीर तुका चान्स आसना ड्रग्स म्हणटा एक वस्त सारकी डेंजर आनी हे ड्रग्स तरी बंद कोनाय गोंयांत आनी गोंयांत तें आतां तितलें वाडलां ड्रग्स वाल्यान धोताय पुलीस तेंगे ड्रग्स कलेक्ट कोताय आनी ते कोताय भितर उडयताय तेंगे मागीर आदोगाद येता तेका सणवता हें जावपा जायना चडशे भुरगे पळय जेन्ना आज काबार जाता यंग भुरगे ड्रग्स हांवन काबार जाता ड्रग्स म्हणटा बंद जाता तेंकां यंग एजीत तें कोणा ड्रग्स म्हणटा तें यंग एजीत तेंकां बरें दिसता म्हण हें ड्रग्स म्हणटा तें बंद जावपा जाय हांव मागता आजून मागता सरकारा कडेन ड्रग्सांचेर रिस्ट्रिक्ट करपाक केळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयला केळशी वाठारात 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी ही आत्मघातमी घडणूक न्हय तर खून आसूं येता असो दुबाव उक्तायला पुलीस फुडलो तपास करतात पळयात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केळशे वाठारात रावपी 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली टिओफिलोच्या गळ्याक दोरयेचे दाग आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर जायते प्रस्न उप्रासल्यात थळाव्या लोकांनी ही घडणूक आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर दुबावीत खून अशें म्हणत पुराय तपास करपाची मागणी केल्या हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत घडणुकेचो तपास सुरू केला पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा मरणाचे खरे कारण तपास जाले उपरांत स्पष्ट जातले डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां बांयत आमी इन्क्वायरी आमची चालू आहा इन्क्वायरी जाले एवढी आमी सद्या रजिस्टर करता तुमचे आनी फुडली कारवाय कितें ती चालू जातली तो आमकां सकल कोणी खबर मेळ्ळी हांव मिसा गेलो आसलोले म्हाका कोण सांगपा येयला सेशन जालें म्हणून सो मागीर इंगेन बांयत चयतात पडो आसलेलो मागीर पुलीस स्टेशन वचून पुलीस सगळें इन्फॉर्म केलें आनी तेम मागीर सगळें पुलीस येयली हिंगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेगे बॉडी भायर काडली सो बॉडी भायर काडलो तशें ते गोड्या दोर तें टायट करून म्हणलो सो तें दिसता की मर्डर एश म्हूण अजून तें कन्फर्म जालो ना मर्डर म्हूण पूण इट लुक्स लायक अ मर्डर सो हेचे पयलीं आनी इन्सिडेंट जाले हेचे पयलीं तेगे घरान तेगे भाऊ एकल्या मारलेलो सो तेन्नाय म्हणटाली ती मर्डर म्हूण पूण कांय हें करूं ना प्रूफ जावं ना मर्डर म्हूण सो आतां तुमकां कितें दिसता हेजी हेजे आमकां दिसता ही मर्डर एश दिसता पूण तें प्रूफ जावपा जायना इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हणटलें तें सारकें कळटलें कितें तें एकटो रावता तो तेगे घरा एक आनी भयणी आहा काजार केलो भयणी हिंगा रावता 2-3 वर्सां येयली हिंगा रावता सो ते हिंग कितें रावता तें खबर ना तेगे चेडो बेनावले जायते भाशेन कावस आयकलो आहाय तेगेले लोकांनी सो तेका लागून ती हिंगा रावताय आनी तो चेडो हें कोत्ता सगळें तेगे चेडो आनी तो चाली तेगे दोगांय आनी एक लोकांक भुरगो जायचं आटा वयता येताय तेंगे थिंगा सो कोण मुखार ना दवरलो ना कोणा अजून कांय हें जालो ना तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा जालें ना अजून तें गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार उत्तर गोंयांतल्या बार्देश तालुक्यांत एफडीएन व्हड कारवाय केल्या म्हापसा हणजुणा आसगांव हडफड्या आनी कळंगूट वाठारांतल्या अन्न वेवसायांची तपासणी केली हे तपासणेंत जायत्या हॉटेलां स्वीट मार्ट्स आनी स्ट्रीट फूड विकपी लोकांची तपासणी केल्ली आनी कांय आस्थापनाचेरूय कारवाय केल्या पळयात
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी बार्देस तालुक्यात खाशेली तपासणी मोहीम घडोवन हाडली. या ड्रायव्हात म्हापसा, अंजुणा, आसगाव, हडफड्या आणि कळंगूट वाठारांतल्या रेस्टॉरंट, जेवणांची आस्थापना, स्वीट मार्ट आणि स्ट्रीट फूड विकपी वट्ट 20 खाद्य व्यवसायांची तपासणी केली. तातूंतल्या 8 आस्थापनांक परवान्याचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान आणि अस्वस्थ परिस्थितीत व्यवसाय चलपाक लागून नेम पाळचे मेरेन बंद रावपाचे निर्देश दिला. मजगतीं दुबावीत रसायनाचो वापर करून पिकयल्ली सुमार 300 किलो केळी नष्ट केली. हे प्रकरणात केळीचे नमुने चाचणे खातीर धाडल्यात आणि नमुने बेकायदेशीर थारल्यार ठोक विक्रेत्या आड केस नोंद जातली. ते भायर वैद्य FSSAI नोंदणी प्रमाणपत्रा बगर अन्न व्यवसाय चलोवपी हॉकर विक्रेत्याक 2000 रुपया दंड घालो. फुडाराकूय ही तपासणी मोहीम चालू उरतली आणि सगळ्या अन्न व्यवसाय मालकांनी नेमांक खरपणान पाळो दिवचो, ना जाल्यार तांच्या परवान्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टीमीन ही आमची सर्वेलन्स ड्रायव्ह जी आसा ती चालू केल्ली आसा आनी आमी मंडे तशेंच आयच्या दिसा बार्देस ह्या एरियान सेवरल प्रमायसीस केले. ऑल टुगेदर 19 प्रमायसीस आमी केले, वेगवेगळे रेस्टॉरंट्स, रिटेल तशेंच फ्रूट वेंडर्स आनी टोटल हातूंतले आमी जे आसा 8 प्रमायसीस हांकां बंद केल्ले आसा. मेनली थोडेचे जे हायजीन आसलेले ते अप टू डेट नासलेले, तशेंच कांय जाणांचे लायसन्सीस हे एक्सपायर जाल्ले आसल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. तशेंच मेजर ब्रेक थ्रू म्हणटा तो आमी आमचे कांय इन्फॉर्मंट्स अशे दवरलेले म्हापसा यार्डान सॅम्पल काडलेले आनी तशेंच अशें आमी सांगून दवरलेले आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवली आयज दनपारच्या वेळार कोण तरी अशें कितें तरी कॅमिकल अशें घालता म्हणून, आनी आमी इमिडियटली विजीट करून ती जी बनानास जी आसलेली ती आमी कॉन्फिस्केट करून तांचेर केस घातलेली आसा. आनी हो वेंडराचेर ऑलरेडी एक केस आमची JMFC कोर्टान चालू आसा. आयज ताका परतो आमी सेकंड टायम बूक केला. तशेंच आमी म्हापसा यार्ड जे चलयता आसता तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करून तांकां बरोवन सांगलां की हे जे रिपीट वेंडर्स आसा, रिपीट ऑफेंडर्स आसा, तांची लायसन्सां कॅन्सील करपाचें आनी तांकां काडपाचें म्हणून. आनी तांणी आमकां तांचो जो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी फ्रायडेच्या दिसा आमी तांकां यार्डाक तशेंच सगळ्या वेंडरांक घेवन एक कॉर्डिनेशन मिटींग घेतले. सो मेजर जो आमचो ऑब्जेक्टीव आसा की हे जे कॅमिकली जे रायपनींग जाता ते टोटल बंद करपाचें आनी यार्डान जे अप्रूव्ड चेंबर्स घातलेले आसात ते 100% ऑपरेशनल करप हे आमचे प्रयत्न चालूच आसतले. तशेंच जे कोण अशे फाऊल मेजर्स यूज करता तांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. आनी जो आयचो वेंडर मेवल्लो आसा ताका एक केस बूक करून ताजे लायसन्स कॅन्सिलेशन जे आसा ते आमी प्रोसेस चालू करतले. हो आतां वेंडर आसा तो म्हापसा यार्डांतलो, म्हापसा यार्डाचोच वेंडर. गोमंतक TV खातीर विना मांद्रेकार. सरकारान काडिल्ल्या नेमा प्रमाण 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करच्यो. ह्या फाटभुंयेर कदंबाच्यो खुबश्यो डिजिटल बशी स्क्रॅप करपाच्यो आसा. ताका लागून 100 इलेक्ट्रीक बशीची मागणी केला. तशेंच मडगांव, म्हापशा आनी पणजे हे तिनूय बस स्टँड नूतनीकरण करपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केला, अशी माहिती कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी केला. इलेक्ट्रीक बसी घेवपाक जाय 100 बसी आनी मागीर आमकां आनी एक एजन्सी मार्फत आमकां आनी 50 बसी दिवपाक मेळटा. अशें करून आमकां 150 बसीचो आमचो डिमांड आसलो इलेक्ट्रीक बसी. त्या खातीर जे कितें फंड्स जाय गॅप फंडींग म्हणून ताका प्रोविजन जाय ते करपा खातीर आमी CMA कडेन आमी प्रपोजल केल्ले कडेन आसा. दुसरी गोष्ट आमचे 2-3 बस स्टँड आहा ते आमचे रिन्यूवड जावपाक जाय, जावं मडगांवचो जावं म्हापशाचो. आनी वास्कोचो बस स्टँड आहा ते ऑलरेडी तेजेर जाल्ले कडेन आसा. 2 बस स्टँड हे मेजर आनी पणजेचो बस स्टँड अशे 3 बस स्टँड बरे जावपा खातीर तेजे आमचो प्रपोजल केल्ले कडेन आसा. तसोच सरकाराचे जे कशें फायनान्स एवेलेबल आहा त्या प्रमाणे ते आमकां जातले. तिसरी गोष्ट आमचे जे मेन ऑफिस आहा परवरी ते सुद्दां हावजिंग बोर्डाचे एक तेन्ना फ्लॅट घेतलेले आहेत. त्या फ्लॅटान ते ऑफिस आमचे आसलेले. आतां आमकां ते ऑफिस आमचे कमी पडटा, आमकां स्टाफ वाडले कडेन आसा. तर आमी आमची परवरी सेंट्रल ऑफिस आहा, आमचे सेंट्रल वर्कशॉप आहा आमचे, ते आमकां खूब जागो आहा. थंय ते आमी ऑफिस बिल्डींग आमी बांदपाक सोदता. तेजोय प्रोसेस सुरू जाला. गव्हर्मेंटान तेजे आमची एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा. आतां तेजे टॅक्निकली तेजे प्लॅनिंग आनी मागीर ते सगळे जावन तेजे मागीर टेंडर जातले. त्या खातीर आमकां सरकारान ती मदत करपाची थरयल्ले कडेन आसा. आनी आमकां सद्या डिझल बसी आहा त्यो आमच्यो खुबश्यो अश्यो 15 वर्साच्यो जाल्ले कडेन आसा. आनी त्यो 15 वर्साचे गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 वर्साच्यो बसी चलोवपाक मेळना.
त्यात आमच्यो गेल्या 2-3 वर्सांक आमचे कांय न्हू म्हणल्यार 150 सुमार बशी स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा आनी ह्यो ज्यो 150 बशी आमकां भरून काडपा खातीर आमी आनी 150 बशी इलेक्ट्रीक घेतले जाल्यार ते आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले नाल्यार खुबसो ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांक खूब त्रास जावपाची शक्यता आसा आनी आमकां वेळोवेळी सरकार मदत करता आमच्या स्टाफांक पेमेंटा खातीर सरकारचेर डिपेंड रावचें पडटा आमचो जो कितें कदंबाचो जो रेव्हेन्यू आसा तो डिझला खातीर आमकां यूज जाता पार्ट्स घेवपा खातीर जावं बशीचे टायर बशीचे ऑयल ह्या खातीर आमकां जाता आनी बाकीचो आमचो पेमेंट जावं आमकां नव्यो बशी घेवपा जाय जाल्यार बस स्टँड रिनोवेट करपा जाय ह्या खातीर आमकां संपूर्ण सरकाराचेर अवलंबून आसता आनी सरकार ते आमकां वेळोवेळी मदत करता. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचं बावलं पावलदारी बोलताश चण चण चणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची साप गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारा गायतात ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम गोंय सज्ज जाला गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श